Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर ॲक्शन घेयात. पोलिसांनी कांयच करू ना आनी एखादे पार्लर बेकायदेशीर सापडले जाल्यार त्या वाठारांतलो PI जबाबदार म्हूण मुख्यमंत्री शिटकावणी दिता थंयच आसा. दुसऱ्या दिसा म्हापसा आनी अंजूण पुलिसांची ॲक्शन. अंजुण्या फाटल्या 4 वर्सां सावन बेकायदेशीर चलपी पाशील ट्रेडिशनल आयुर्वेदीक मसाज पार्लराचेर रेड. मसाज सेंटर कसलेच परमिशन नासतना चलता. पुलिसांक थंय वेगवेगळ्या तरेचे मसाज ऑयल मेळ्ळे. एकूय कस्टमर नाशिल्लो. येणावळीची नोंद आशिल्लो बूक आनी येता त्या कस्टमरांची नोंद आशिल्लो रजिस्टर जप्त. पुलिसांनी मसाज सेंटरांतले आलोकराज म्हणटा ते तामिळनाडूच्या तरणाट्याक धरलो. पार्लराचो पात्रांव खंय गोंयकार. Raided, no customer was there. Rates for the massages, various rates are there, and we found also books where what is the income, so how many customers have come for so many months, so that register also we have seized. So last 4 years he was running this spa without such permissions. Of course the spa owner is a Goan, local Goan. I don't want to tell his name, but there is also agreement between both of them. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी नवस्वराज साळगांवकर.